आयज कॅबिनेट पयली कॅबिनेट मिटींग आशिल्ली. खूब गजाली नाशिल्ल्यो, पण एक म्हत्वाचो विशय आशिल्लो म्हणजे गव्हर्नराची स्पीच. तुम्ही अनेकदां म्हाका प्रश्न विचारतात, जे काही प्रश्न गोवा फॉरवर्डान काडलेले आसात, काही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन काडलेले आसात, काही इंडिपेंडंटांनी रेज केले आसात आपल्या मॅनिफेस्टोन. ह्या चडशा हाका जो कॉमन एजेंडा जो आमी आसा ती दिशा तुमकां गव्हर्नरच्या स्पिचान पॉलिटिकल डायरेक्शन आनी पॉलिसी डायरेक्शनच्या संदर्भात ब्रॉडली मेळटली. त्यामुळे गव्हर्नरच्या स्पीच जे कॉन्फिडेन्शियल आसता ताजी वाट पळोवची पडटली, जे 23 तारखेक आसतलें. आयज आमी ताजेर चर्चा करून काही मुद्दे काडून तें गव्हर्नराचें स्पीच आमी एप्रूव केलें. दुसरो विशय आशिल्लो म्हणजे गोंयचे एडवोकेट जनरल सुरेश लोटलीकर तांच्यांनी राजिनामो दिल्लो आसा आपलो. आनी ते मागीर एडिशनल एडवोकेट जनरल जे आसा दत्तप्रसाद लवंदे तांकांच एडवोकेट जनरल करप. कारण सगळे मॅटर ग्रीन ट्रिब्युनल आसत, म्हादय आसत किंवा हायकोर्टान आसत, चडशे मॅटर तेच हँडल करताले गेले अनेक दीस. त्यामुळे सरकाराक एक ब्रिफींग परत एडवोकेट जनरल दिवपाची आवश्यकता पडची ना. त्यामुळे तांची नियुक्ती करपाचोय कॅबिनेट डिसिजन आयज मंजूर जाल्लो आहा. काल हांवें 4 मिटिंगो कंडक्ट केल्यो. एक तातूंत म्हादयच्या संदर्भांतली आसा. त्यामुळे सोमार पर्यंत वाट पळयात, तुमकां ताजेर ऑटोमॅटीक कळटलें कितें करता तें. पण म्हादय हो विशय आमकां अत्यंत इम्पॉर्टंट विशय असल्यामुळे ताका योग्य त्या प्रकारे हँडल जातलो. आतां कशा प्रकारे हँडल जातलो ह्या स्पेक्युलेशनान हांव वचना. सॉरी, आय टोल्ड यू व्हेरी क्लियरली, तुमकां सोमार पर्यंत लक्षांत येतलें कितें करता तें. हांव कसो म्हजी स्ट्रॅटजी आसतली तुका सांगून कितें रस्त्यार घालूं. सो यू हॅव टू समटायम्स स्ट्रॅटजीज आर केप्ट इन कॉन्फिडेन्शियल सो दॅट दे आर सक्सेसफूल. लिकर बॅन ऑन द हायवेज, त्याय संदर्भात सोल्युशन काडपाच्या दिशेन म्हाका सोल्युशन कृपा करून विचारूं नाका, हांव ताचेर उत्तर दिवचो ना. सोल्युशन काडपाच्या दृश्टीन आमी लिगल सगळें एग्जामिनेशन करतात. ताजेरूय विशय फुडें व्हरतले आनी ताका येणाऱ्या कांय दिसां भितर उत्तर मेळटलें. तिसरो विशय जो आतां हँडल जातलो तो हांगा ट्रॅफिकाचो जो प्रॉब्लेम जाता पर्वरीच्या हाका रस्त्याक बिकॉज ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रीज, त्या संदर्भात डिस्कशन आतां ट्रॅफिकाक आपयलें आमी. वी आर वर्किंग आउट सम मेकॅनिजम बाय एन अरेंजमेंट बाय वीच इट वील बी स्मुथर. तुका कॅसिनो खूब लागलेले आसा. तुमची कॅसिनोची चिंता येणाऱ्या काही म्हयन्या भितर परमनंटूच काबार जातली. आनीक तुका हांव उत्तर दिना.